चोडण पंचायत वाठारात एका घरात लागिल्ल्या उज्यात लासून 55 वर्सां पिरायेचे बायलेक मरण आयले जाल्यार तिची दोनूय भुरगीं चली आनी चलो ही दोन भुरगीं बेशुद्ध पडली। उज्याची ही घडणूक शेनवारा फांतोडेर घडिल्ल्याची कळटा। इलेक्ट्रीक वस्तूचो स्फोट जाल्ल्यान उजो लागला आसूं येता असो प्राथमीक अदमास आसा। चोडण पंचायत वाठारांतल्या खैराट वाड्याचेर सर्गेस दयानंद वळवयकार हांच्या स्लॅबाच्या घरांतल्या हॉलाक उजो लागलो। ह्या उज्यात हॉलांतल्या टीव्ही सयत हेर इलेक्ट्रॉनिक सामान आनी फर्निचर जळ्ळे। उजो लागलो तेन्ना घरांत सपना मापारी आनी तिची दोनूय भुरगीं न्हिदिल्ली अशी म्हायती मेळटा। सपना ही उज्यात लासून तिका मरण आयलें जाल्यार धुवरान घुसपटिल्ल्यान चलो आनी चली बेशुद्ध जाली। तांचे जीएमसी सध्या उपचार सुरू आसात। घरांतलो सिलिंडर वेळारच भायर काडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।